Sogli ami ektaj zaoria, sogli ami la historia, dunia neva haleluya, anodam so takastuya, aronatu kodok dunia, jivita tu soru dunia, amka buryam tu badakun, tuja raja koru babu, aronatu kodok dunia, jivita tu soru dunia, amka buryam tu badakun, tuja raja koru babu. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. Thank म्हणजे आमचे बरोबर आसा फादर ब्रिटो फुटतात आमचे बरोबर आसतलो गांवान म्हापसा पूण मेटशे जायती वर्सां ताणें गोवळीक वावर केला. आजचे मीस तो भेटितलो जॉकी आनी लुईज आवाज हांच्या ओतम्या बसत. तशेंच आमी मागता आयज बर्थडे ऑफ रासल रोड्रिगीस वितोरिया बोतेल. तशेंच मागूंक लायलां आमची एक भयण वेन्सी डायस चड बरी ना, तिचे खातीर मागुया सुर्गीच्या बापान तिका आपली घोटाय दिवंक, तिचे कुश्टांनी तिका बुजोवन दिवंक. तशेंच मागुया 1.5 वर्साचो भुरगो त्रिशूल सफरींग फ्रॉम ब्लड कॅन्सर. तशेंच शिरांती फेर्नांडीस एक तरणाटी वस्तरी बरी ना, तिचे पासत मागुया. आनी नास्यो जॉन ह्या आमच्या भावाक सुर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपले विसवांत घेवंक मागुया. भाव भयणीनो, देव बरो दीस तुमकां दिवं. दिनवासिया देवाक आयज दिसाच्या देण्या पासत 9 दीस बरे भाशेन सारूंक ह्या आयच्या मिसान आदार मागुया. जशें सांगलां मिसाचें तें पासून मागता आसतना आनीकूय कोण बर्थडे मनयता, काजोरो दीस मनयता, मागुया तांचे पासत एकामेका पासून मागून बरे भशेन हें मिसान म्हणटा घेवचो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सगळे आसूं. भाव भयणीनो, इगोज मात आयज परब करता भाग्योन जॉन बोविंतूर ताजी खबर आमी मागीर करची. एक व्हडलो गूण जिवितांत ताजे आमकां तो शिकयता विस्वास देवाचेर. जरी तो व्हडलो जालो, जाणार जालो, एकूच सेगर विस्वास देवाचेर. विस्वास देवाचेर केन्ना आलोयलो ना. आमी जावं आडकोडींनी, दुखांनी, त्रासांनी, कश्टांनी सदांच गोट विस्वास देवाचेर धरून ताजे विनवणेन आयचे मिसान मागुया. हे मीस आमचें देवाक मानूंक पातकी म्हूण ओळखुया. सगळे गुन्यांचे वखसणे देवा लागीं एकामेका लागीं मागुया. दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोर करुया देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनाचे चोंतनान उच्चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. हे बसो घेवन सदांच मुखार मरे सगळे देवतां भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोत विधात देव आमची एकूच करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून सगल्यांक ससणेच्या जिविताक पावोवं.
तुया सोर जाणार आनी मोगाड सर्वेस्परा भगवान पवित्राची देख घेवन सदांच खरी जानवाय सोदून तुका ओळखूंक आनी दिसांनी तुज्या मोगान वाडूंक पवित्र आत्म्यान तुज्या तूं आमकां बोर हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना बसून देवाचे उत्तर आयकुया. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी एजिकायस राजा पिडेन पडून मोन्नाचे तोरीत पावलो. इसायास प्रवादी आमोसाचो पूत अशें ताका सांगूंक आयलो. सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुजें गोर ताऱ्यार घाल, कित्याक तुज्या मोन्नाचे दीस पावले, तूं आनीक बरो जावचो ना. एजिकियासान आपलें तोंड वणटी वाटेन पडटिलें आनी सर्वेस्पराक अशें मागणें केलें, सर्वेस्परा, तुजे मुखार विस्वासीपणान हांव चल्लां आनी तुज्या दोळ्या मुखार न्हीद तें हांवें केलां. तर म्हजो उगडास कोर म्हूण हांव तुजे कडेन प्रार्थून मागतां. आनी खूब दुखां घडून एजिकियास रडलो. तेन्ना सर्वेस्पर इसायासा कडेन असो उलयलो, वच आनी एजिकियासाक सांग, सर्वेस्पर तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलें आनी तुजीं दुखां पळयलीं. हांव तुका बरो करूंक सोदतां. 3 दिसां मोदें तूं सर्वेस्पराचे मंदिरान चोडून वेतलोय. तुज्या जिविताक हांव आनीक 15 वर्सां चोडयतलो. ते भायर आजिरेच्या राजाच्या हातांतलो हांव तुका सोडयतलो. हे शार हांव राखतलो. इजेसान म्हणलें, आंजिराचो लेप करून हाडात आनी ताच्या गायाक लायात आनी तो बरो जातलो. एजिकियासान सांगलें, हांव सर्वेस्पराच्या मंदिरान वेतलो म्हूण तूं म्हाका कसली खुणां दिताय? इजेसान जबाब दिलो, आपणें सांगलां तें करतलो म्हूण दाखोवंक सर्वेस्पर ही खुणां दिता पळय. देंवत्या सुर्याची सावडी आकाशाच्या पांवड्याचेर 10 पावलां फाटीं सरोशी हांव करतलो. सांगलोले प्रमाणे सुर्याची सावडी 10 पावलां फाटीं गेली. देवाचें उतरें. आमचो जबाब, मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलाय. सगळीं म्हणुया, मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलाय. हांव म्हणटालो, म्हजें जिवीत अजून अर्दें सरलें ना, तरी म्हाका वचूंक जाय. म्हजी उरलेलीं वर्सां नोकरान काडची पडलीं. जबाब, मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटालो, जिवे मनशाच्या देसान आनीक हांव सर्वेस्पराक पळोवचो ना. हे पृथ्वीचेर जियेतात तांचे मदल्या आनीक कोणाकूच हांव देखचो ना. जबाब, मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलाय. गोरवां राखण्याच्या ह्या तंबू वरवीं म्हजो तंबू उबारलो, पयस काडून उडयलो. विणप्या वरवीं म्हजें जिवीत रेवटाय, पर्वतांतल्यान ते कापून उडयताय. जबाब, मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. तुजे खातीर सायबा म्हजे कालीत जिवें आसतलें. तुजेच खातीर म्हजे भितर प्राण उरतलो. तूंच म्हाका बरो करताय आनी जीव सांबाळताय. पिळा काडून म्हाका भलायकी दिताय. जबाब, मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. उद्गार. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव ताका वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या त्या दिसांनी जेजू एका सोनवारा दिसा शेतांतल्यान वेतालो ताचे शीस भुकेल्ले देखून कोणश्यो काडून खावंक लागले फरिसांवांनी तें पळोवन ताका म्हळें सोनवारा दिसा करूंक नजो तसलें काम हे पडे तुजे शीस कित्याक करतात ताणें तांकां सांगलें दाविदाक आनी ताज्या सांगाता आसुल्ल्यांक भूक लागली पळय तेन्ना ताणें कितें केलें तुमी वाचूंक ना तो देवाच्या घरान गेलो ताका आनी ताच्या बाराबोच्यांक खावंक सोत्या नासली पूण फकत याज्ञिकांनी खावंक जातालें देवाक भेटयल्ले ते उणें ताणें केलें हें तुमी वाचूंक ना हो सोनवारा दिसा याज्ञीक देव मंदिरान सोनवार मोडटात तोरी गुन्यांवकारी जायनात हें तुमी समृतीन वाचूंक ना बी तर हांव तुमकां सांगता देव मंदिरा परस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा म्हाका दया जाय भोवली नाका ह्या उतरांचो अर्थ तुमी जाणो आसल्यार जाल्यार केन्ना निरपराधी मनशाची तुमी तांकां गुन्यांवकारी करचें नासल्यार तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय दोनी क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता वच भाव भयणीनो जशें सुरवातेक तुमकां सांगलां आयज ह्या दोनूय वाचपांची हांव खबर कोत्तो ना खबर कोत्ता आयचो भाग्योंत जुआंव बोविंतुरा गांवांत जल्मलो तुस्काना इतालिया गांवांत जल्मलो शिकपान भरपूर हुशार आशिल्लो आनी व्हडलें शिकोवप करूंक ताच्या गांवांत फावो तसली युनिवर्सिटी कॉलेज नासली देखून ताका पॅरिसाक फ्रांसाक धाडटात आनी थंय शिकोवप कोत्ता आसतना ताका एक प्रोफेसर मेळ्ळो फ्रांसिस्कन पाद्री अलेक्झांडर हुशार गिन्यानान आनी हुशार भाग्यवंतपणान ताचें जिवीत पळोवन ह्या मनशाच्या काळजान ताकाय खुशी जाली हांव ताजे भाशेन जातलो हांवूय फ्रांसिस्कान जातलो आनी सगलें सोडून फ्रांसिस्कान ऑर्डीन 17 वर्सांची पिरायेर भितर सोदता उपरांत हुशारकायेन तो खूब हुशार आशिल्लो बोविंतूर आनी हुशारकाय ताजी पळोवन चडत 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 वेता 30 आनी 8 वर्सांची पिरायेर त्या संस्थेचो फ्रांसाक वडील जाता आनी ताच्या तेंपार आनीक 2 जाण व्हडले जाणणारे गोज मातीचे भाग्यवंत एक आल्बर्ट द ग्रेट आनी दुसरो थॉमस अक्वीन दोगी भाग्यवंत हे दोगूय भाग्यवंत ताचे तेंपार जियेले आनी ते भुरग्याक पळोवन अजाप जाताले सांगतात थॉमस अक्वीन बरयणार जाणार एक दीस हाका विचारता बोविंतुराक ही सगळी जानवाय तुका खंयची येता बोविंतूर ताका आपल्या स्टडी रुमान वता थंय मेजाचे कुशीक एक व्हडलो कुरीस आशिल्लो ते कुर्साक दाखयता आनी तो ताका सांगता सगळी जानवाय म्हाका तो दिता ही गिव्स मी ऑल दीस विजडम ही म्हजी न्हू ताणें म्हाका दिल्या तोच म्हाका राखता आनी सांबाळटा आनी बोविंतूर सदांच देवाचे कुशे प्रमाणे लांबणीकायेन चल्लो जेन्ना ताका विस्व करूंक सोदी पयले स्वाती ताणें नाकारलें नाका हें वर म्हाका नाका उपरांत फोर्सान ताका कार्दियाल केलो विस्व केलो आनी हो मनीस 53 वर्सांची पिरायेर सोंपलो भाग्यवंतपणान सोंपलो आयज ताची आमी परब मनयता भाग्यवंत जुआंव बोविंतुरा व्हडली देख तो आमकां दिता विस्वास देवाचेर आमी क्रिस्तांव मनशां गोरी पूण आमकां खूब फावटी विस्वास देवाचेर ना हालता मातशें विस्वास दवरता रोखडो विस्वास सोडटा बोविंतूर आमकां अशें कळटा सदांच देवाचेर विस्वास दवरा दूख येवं त्रास येवं कश्ट येवं बरें जावं वायट जावं कितेंय जावं कित्याक विस्वास दवरलेल्याक देव केन्ना साणिना तो इश्टानो ताजी देख घेवया ताजी विनवणेन आयच्या मिसान मागुया
विश्वास आमी सदां देवाचेर घट घट आमचो करूंक हेच ताणें फावजांक आयचे मिसान मागुया. बसूनच भेटून हें गीत गावया. गायन गावया खालवाराचो योग C20 पान 30 आनी 6 C20 पेज 36. Ubiraya. Sheba Boinero, Emujan to Michabulida, Sorpo de Veda de Ubapak, Manta to Silenza o Murno Magat. तुमच्या हातातले बोलूया आपल्या मनान थारी बोलली आमच्या के पवित्र विचारावा सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा, Convada Bapa, Bagan Boventurace Porvice Disa, Vidici तुझ्या मी दौडतांती बोली प्रसन्न जावन मानून घे. तुझे वजेशी तुझ्या नावाची महिमा पोर सोडून आमच्या पातकाचे बॉक्सणे आमकां मेळून बरे कोन्नांनी बोललेले आमचे जिवीत तुझ्या नावाक वखाणीची गितां जावं तें आमी मागता तेच तुझ्या पुता जेरूच्या नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. तुमची कार्ड जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वापरता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. वचना आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपोद्वेदारान ससण्याचे देवा सोरकऱ्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भुवेंतोरा तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समोरूंक पवित्र सभेक तुज्या तूं फावो करताय. ताजी पुण्यवान जिवीत आमकां धीर दिता. ताजी शिकवण आमच्या गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागणेच्या धर्मान तो आमकां सांबाळटाय. देखून देवदूतान सगळे भक्तां सांगाती निरंतर आमी सगळे इस्तुती तुजे गायता. बापा खरास तूं पवित्र तूं सगळे पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर्म आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक विशयादी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर कुशी. तेच बरें जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोखताची काळस, नव्यान ससुनीक कराराचें हें रगत. पातकाचे बॉक्सर मेलशाक तुमची बसप आनी समेज मनशां बसत ते वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो घट पर घोटुया. Gesù জীবন জানো, Gesù নবিয়ানে তোলো, Gesù মেলো, Gesù জীবন জানো, Gesù নবিয়ানে তোলো. बापा, जोरीच्या मरणांसान पुन्हा जिवंतपणाचो आमी वखदपणे उगडास करता. आनी जिविताचो उंडो सरवणशी काळज तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जोरीची कुडो रागो शेवतले आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्री तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर थिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव म्हणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन ह्या मिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुआर मारिये देवाचे आनी आमचे माई संगती, तिजो पोती भाग्यून जुजे, भाग्यून दोनमृत, भाग्यून बोनावेंचर, आमचो आस्करी भाग्यून मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससणेच्या ससनांक. आमेन. बापाक सर्गेच्या विश्वासान मोगान उलो मारुया. क्रिस्तांव ताणें आमकां केल्यान ते वाचुया. भगेन भुवेंद्राची देख घेवंक सदांच जेजूचेर आनी ताच्या बापाचेर पातयेवन बरें जिवीत जिवंक एकाकिल्याक आमकां आदार दी म्हूण बरोबर बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय समकायूं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो रास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां मुगोस. आनी आमकां कावणेन पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वैटांतली आमकां तूं निवार. दया करून हे जिवितान आमकां सवस्थाय दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडरा जेजू क्रिस्तुचे येण्याक भरोशान आमी वतरेकता. तर आमकां चुडार काकुतीन सर पातकांतली सुटय. सुराकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वाटाय. कित्याक रजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्यो ससना. तुमी जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्म दिता म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ते पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल. जे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान संवार. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमची.
देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जेजू खरो देवाचो पूत, सदांच आमी ताचेर गोड विस्वास धरून जिवंक हो जेजू आमचे ताय मागता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती हे जेजून कुशालकायेन मोगान आपल्या जेवणाक आयज आमकां आपयल्या. सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावोरा, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस्मसाच्या वेळार आमी गायन गावुया. शेडयांक हांव दार D40 574 D46 पेज 74. प्रार्थना. सर्गेच्या बापा, जोडीच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोशी आमी जाल्या. भगेन पवित्रान धरलेलो उचारलेलो भावार्थ आमी सदांच धरूंक आनी उच्चारूंक ताजे शिकवणे देखे प्रमाणे जिवन हे भावार्थाक बऱ्या कन्नी गवाय दिवंक आमकां सगल्यांक कृपा तुजी दी. आमी मागता तेच तुजे पुता जेजूच्या नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. सर्पोद वेदात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालूं. वतात देवाचे सदां गोड विस्वास धरून चलात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आज सांजे आमचे तरणाटी घडोवन हाडटात कम एंड सी एन इवनिंग विथ जीजस. 7:45 ते 8:45 ही 2 वरां आमचे तरणाटी हांगा आसतले. सगळे तरणाट्यांक उलो मागता आमी. आवय बापायक मागता उलो आमचे तरणाट्यांक हांगा धाडूंक आनी कोणाकूय येवंक खुशी आसा. फाटल्यान तुमच्यांनी मागणी करूं येता. 5:45 to 7:45 हे मागणे आमचे मदीं चलोवपाक आसतलो. फादर सातुर्नीन कुलासो तरणाटी यादनीक. फाल्यां कार्म साहेबांची परब
ह्या दुसऱ्या मिसा आदी आमी हांगा बेतिनांचेर आशिर्वाद घालतले. तुमची मेतिनां आसा जाल्यार तुमी हाडून दवरची आनी आमी थोडी हाडटले जांकां मेळूंक ना तांच्यांनी ती बेतिनां व्हरूं येता. मीस जावचे आदीं पयलो बेतिनांचेर आशिर्वाद आसतलो. फाल्यां कार्म साहेबांची परब, तिची शेकाय आमकां सगल्यांक फावो जावंक खेरीत भाशेन फाल्यांच्या दिसा आमी मागुया. देव बरो दीस दिवं. शेवटाचें गीत करुया. शेवटाक आमी गायन गावुया. यू पोस्तीस झुजे वाजा आमच्या भावा, पान 249. यू 35 पेज 249. Paliwod zalia amcia baba, Wyrodam dusi mocno pamój, Saksi miłczy